रामपोणकाराचे जिवितान एक खुशालकायेचो दीस, कित्याक आयज तांची रॅम्पाचे काम सुरू जाता. म्हाका उगडास आसा 2000 वर्सां हांव हांगा मातानी सर्गेस्त मातानी सालदाया बराबर येयलेली तेन्ना तो अशें म्हणटालो की this ramp is very important and very essential for the fishermen of this area. आनी आयज ताजे सपोन ताजो हावंडो रामपोणकारांचे खातीर पुराय जाता. कित्याक आयज आमी नाल्ल फोडला टू स्टार्ट द वर्क ऑफ द रॅम्प. आनी as per the information given, the cost of this ramp will be 28,95,000. आणि आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसा श्रीरंग नाईक. That's our contractor. The length of the ramp is about 45 meters and the breadth is 6 meters. No issue of encroachment at this place has been brought to my notice so far. But yes, I think the concerned authorities they could have a site inspection and decide, who are the violators, if there are any violations, and who are the violators, and take action accordingly. हे म्हळ्यार आमची पिळग्यानी पिळगी पयलीं सद्याक सात्रे आमी नुस्तेकार आमचे आशिल्ले, जायतशे जाणटे आमचे मरोन गेले. सो खरें हांगा काळाची गरज म्हण गरजेचें रॅम्प जाय आशिल्लें. सो हांगा बोगमाळे बिगमाळे बीच कशें रेंव पडटा, हांगा आमचे सगळे फातरच. सो तरी पूण आमचे नुस्तेकार आमगे मरोन हांगा झुजोन वसाडी बिसाडीक हांगा नुस्तें मारताले. सो तो जाणटेल्याचो टायम काळ आजून देखून तेंच आशिल्लें सिच्युएशन. सो आतां आमचे हे रॅम्प घातले कारणान गव्हर्मेंटान म्हळ्यार आमकां बरी सुविधा आनी बरें जालें आमचें, की फाटले तेंप आमचें कितें जातालें व्हडी बिडी पोरतोन पडटाले, मनीस बुडोवन मारपाचे चान्सीस आशिल्लो. सो ते कारणान आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करून पूण कोणूच टेंडर घेवपाक फुडें येनाशिल्लो. त्या कारणाक आतां टेंडर एक आमचे श्रीरंग भाव म्हण तेणी घेतलें आनी मिनिस्टरान ताका रिक्वेस्ट केलो. तेजे उपरांत बरें आमकां दिसलें जिवाक की इतलीं वर्सां आमचे जाणटेले मरोन गांवार जावन इतलें आमचें काम जालें आनी हांगा देखून आमचें आतां कितें म्हणल्यार 28 lakhs सामकें कितें तरी एस्टिमेट, बरो व्हडलो एस्टिमेट. आनीक हें जालें म्हणून आमी सगळे नुस्तेकार रांपोणकाराचे वतीच्यान मातांनी सालदानाक की सालदाना हांगा येवन उपाशी रावन देखून आपले आमकां हेल्प करतालो. रावतले न्हू सगळे फिशरमॅन आमचे रांपोणकार आसा ते बरें कोण करता तेजे व्हडलें आसतलेच न्हू. बरें करता तेजे व्हडलें आमी सदांच आहा. आमी केन्ना कोणा ना म्हणना, कित्याक मातांनी इतलीं वर्सां बरें केलें. तो बरें केलो म्हणून तेणें कलेक्टर बिल्डिंगे मडगांव आमचें नांव मेळ्ळां.